साश्टी तेळावले 5 रेड्यांक वीख घालून मारल्यात म्हूण मडगांव पुलीस एरिक डिसिल्वा म्हणटा ताका अटक केलो। ताच्या घरांतल्यान पेस्टिसाइडूय जप्त केला। सुएझेल फेर्रावान दिल्ले कंप्लेनी उपरांत पुलिसांनी एक्शन घेतली। ब्रेस्तारा दोगा रेड्यांक मारल्यात म्हूण कंप्लेन आयिल्ली। तशेंच तेळावले हालींच 7 म्हशी आनी रेडे मारल्यात म्हूण म्हायती मेळिल्ली म्हूण मडगांवचो पीआय सांगता। One Eric Da Silva, resident of Navelim, fed on 3 she buffaloes with poison food, due to which all 3 she buffaloes belonging to the complainant expired. So in this connection, we registered a crime under section 429 IPC and we started our investigation. Today, we received one more complaint from Supor Fernandez of Navelim that these 2 she buffaloes had expired. In this also the said Eric Da Silva is involved. Before this on Monday, one Minin Ferram today informed us that his 7 buffaloes have expired. Out of that, 3 buffaloes are she buffaloes, 1 is male and 3 are calves. So in this connection we have also received the complaint from Minin Ferram and now we have arrested the Eric Da Silva in this crime. We have also taken the house search of said Eric Da Silva and we attached some pesticides from his house which he used to mix in the food while giving the buffaloes. We have made a letter to the veterinary officer to conduct the postmortem of the buffaloes. तेळावले आता मेरेन 32 गोरवां मारल्यात। टोटल आमगे हिंगाच्यो सगळ्यो 32 मोश्यो आमगल्या घरांतल्यो 10 मेले मोश्यो आनी गायो 10 मेले। हेचो दोग जात पुलीस येयलो हाय, वेटरनरी ऑफिसर्स येयलो हाय, डॉक्टर्स येयलो हाय। आता गव्हर्नमेंट सरकारा एक रूल काडीत आहा पण आमके एकूय रूल आमके फामरा मेळना तेंगेलो। बजेट काडो हा ते कितू लाखांचो हजारांचो स्कीम काडो हय तो आमके एकूय काय एक मेळना। आतां तेंचे आहा तें दिको आमगे मान उडयता आनी आम हावपा कितें हे आमगे भुरग्यां पोसपा कितकोन आमी हे आहाय तेशकोन जाल्यार आमगे गोरवां मान उडयताय जाल्यार आमी पोसतो कितकोन आमगे भुरग्यांक। हाव कॅन इट बी वी गन मारप म्हळ्यार तेज्यान बांदले आमी फायन फारीक कोताय तूं बांद गोरवांक पहिले आधी ते जरा गोंड घाताली तेश को तूं घराक बांद आमी फायन फारीक करून हाटाय आम जाणे मन जायत न्हू ती तेका सांगून जाणाय आम्ही जाणाय ती चुकताय म्हणून हांव पुलिस कंप्लेन कोताय केला हय काल केल्लें आनी पोस्टमॉर्टम करपाचें आतां डॉक्टर येयल म्हणून म्हाका फोन मारला हय आनी तितलीं गोरां म्हणून ओगे रावपाचें ओगे चोवपाचें कितें तेका उपाय करूंक जाय आनी आतां 3 वर्सां आनी गोड दिन मरपाचें आमी उपाचें। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। रुमडा मळार हावसिंग बोर्डाचे कॉलनीत फ्लॅट दिता म्हूण मूळ नाशिकचो आनी पेडणेचो जावय निवृत्ती सूर्यवंशी म्हणटा ताणें मडगांव कितल्याशाच लोकांक तोपी घाल्या। 20 लोक कंप्लेन घेवन टीसीपी मंत्री विजया मेरेन पावले। सूर्यवंशीची फामील मडगांवच आसता मात तो फुजो। विजय म्हणटा निवृत्ती जाचे कडेन कामाक आसतालो ताका धरपाचो थंयच निवृत्तीचो पत्तो सापडटलो। सूर्यवंशी निवृत्ती म्हणून ते हावसिंग बोर्डाचे फ्लॅट्स आसले हावसिंग बोर्डाक सो ताणें आमकां कितें सांगलें की आमी ताजे बरोबर गेले तेन्ना ताणें सांगलें की फ्लॅट्स अवेलेबल आसा 72 एलआयची फ्लॅट्स आसा सो ताणें कितें केलें ताका आमी पर्सनली वचोन मेळ्ळें सो ताणें कितें सांगलें फ्लॅट्स अवेलेबल आसा तुमी 1 लाख रुपया जर दीत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक एक फ्लॅट अलॉट करता म्हणून सो त्या प्रमाणे ताणें आमकां 25 इयर्स रेजिडेन्शियल आनी एक इनकम सर्टिफिकेट मागली सो आमी ताका तें प्रोवायड केलें आनी प्रोवायड करतकीर ताणें सांगलें 1 लाख रुपया तुमी दिया सो आमी सगळ्यांक ताका एक फ्लॅटा फाटल्यान 1 लाख रुपया दिले डिफरंट स्टेजीर दिले कोणाकच खबर ना कोण कितले दिता ते सो अशें करून सगळ्यांनी एक बराबर दिले ना एकटे करून ताणें अशें करून 40 लाख केले आसतले पूण आमी आज सद्या 20 जाणां आसा सो मागीर ताणें आमकां सांगलें तुमी थंय ऑनलायन जावपाचें आसा तुमी थंय वचपाक गरज ना ऑफिसान बसपाची गरज ना तुमी एक काम करा सगळें हाडा आपल्या कडेन दिया तुमचो डायरेक्ट नंबर काडटलो आनी आमी लेटर दितलो म्हणून सो लेटर आयलें म्हणटकीर तुमचे फ्लॅट ते कन्फर्म आनी आमकां तेणें ओपन चावी ओपन करून एक फ्लॅट आमकां तेणें दाखयले हे तुजी फ्लॅट हे तुजी फ्लॅट कशें करून आमकां एकल्या सेपरेटली व्हरोन ते दाखयले आनी मागीर आमी परत इन्क्वायरी काडपाचें आसा म्हणून आमकां कळ्ळें की हे फ्लॅट्स सारके काडपाचे जाले म्हणून आमी तेजे फुडें परत गेले जाल्यार थंय घरा कडेन गेले जाल्यार तो ना फरार मनीसा फरार तो आज मेरेन तेजो पत्तोच ना आनी 2 म्हयने जातले हे गोश्टीक आनी तो हेरम केरकर अंडर इंजिनियर म्हणून काम आसता तेजी ते फ्लॅटाक आसा ती 5 वर्सां जाली ती थंयच रावता ताजी फॅमिली आसा फॅमिली हांगची
पेडणेची फॅमिली म्हळ्यार बायल तेजी पेडणेची ती गोंयकार हिंदू ती आनी 2 भुरगीं आसलीं भुरगीं बी सगळीं स्कुलाक वयता हे विस्वासान आनी आमचे वांगडा भोंवपी तो बराबर हो सूर्यवंशी कोण तो निवृत्ती म्हणून आहा तो हावजींग बोर्डाचो कोणूच नाशिल्लो म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो इंजिनियर आहलो आनी ताचे कडेन चावयो आहल्यो सो तो चावयो उगड्यो करून हांकां दाखयतालो हांकां दिसलें तो अलॉट करता म्हणून आनी आतां हांचे एक आनंद घाल्ले आहा सो पुलिसे कडच्यान हांवें ताका सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराचेर केस फायल कर बिकॉज ही वॉज इव्हेंच्युअली वर्किंग फॉर समबडी वॉज द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द हावजींग बोर्ड सो मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करून ताका चिमटो काडलो ताजे कडच्यान तो मनीस मेळून हांचे पयशे एटलीस्ट पडटे फ्लॅट अलॉट करपाचें म्हज्या हातांत ना देर मस्ट बी सम सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्लॅट्स तांकां जें दिसता की करप्शन म्हणटा तें आसाच म्हणून हें जें एक हें जालां पळय इस्टॅब्लीश फॅक्ट दीस हॅज टू कम आउट ऑफ द पब्लीक डोमेन लोकांचें हें भायर काडूंक जाय हें कित्याक जाता कित्याक हाजे पयलीं अशेंच करून अलॉट जाल्या आमी वैजकी MBBS आणि डेंटल डिग्री कोर्सांक NEET एंट्रन्स टेस्ट 6 मार्च जातली नीटा खातीर ऑनलायन नोंदणी सुरू 9 मार्च मेरेन ऑनलायन रजिस्ट्रेशन चालू आसतलें म्हूण केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान जाहीर नोटीस काडल्या CBSE मंडळाचे नीट वेबसायटीचेर 10 मार्च मेरेन ऑनलायन फी भरूंक मेळटली नोंदणेक आधार नंबर सक्तीचो आधार नंबर नांव जल्म तारीख वा लिंगा विशीं तफावत आसल्यार उमेदवारांक फॉर्म भरूंक मेळचो ना घेऊया एक ब्रेक